Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. प्रीतीच्या भावां भयणीनो, आयज साध्या काळाचो 21वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा नवी आज्ञा आपणावया, सोर्गींची दायजी जावया. देव आपल्या भुरग्यांचो एक सारको मोग करता आनी ह्या क्रिस्ती मोगाचे गोवाय जावंक आमकां आपयता. देवाचो मोग भोगसाण्याचो, शांतीचो, दुसऱ्यांचे बरें चिंतपाचो, खालतीकायेचो आनी खोऱ्या काळजा मनान केल्लो मोग. देवान आमकां रोचतना सासणीक सुखाक रोचली आनी जेजू वरवीं आमकां सोर्गींची दायजी जावचे देणे फावो केले. आमी सोर्गीं राज्याची दायजी जातोल्यां जाल्यार जेजूची मोगाची नवी आज्ञा आमी पाळूंक जाय. देवाच्या वावरांत आमी सहभागेली जावंक जाय. आमचे उक्ते मन दाखोवंक जाय आनी देवाक जाय तेंच करूंक जाय. आनी तेन्नाच जेजून जिखून घेतलोलें सोर्गींचें राज आमकां फावो जातोलें. हो आमचो भरवासो आनी भरवासो आमकां फटयना देखून थीर भरवाशान मोगाची नवी आज्ञा आमी वेव्हारांत घालूंक आनी सोर्गीं राज जोडूंक सदांच तयार आसूंक आमकां देवाची कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. सोमया जेजू, आमी जायते फावटी ओडपणान जियोन तुजेर विसोर घालून आमच्या बोळाचेर पातयोन आमी फुडें पावल मारलां. आमकां बोगोस. सोमया काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, तुज्या उतरा उदेशी तूं आमकां शिडकायताय आनी आमचें जिवीत निटायेर हाडूंक आमकां सांगताय. पूण जायते फावटी आमी तुजें उतर नाकारलां. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया जेजू, आमकां सगल्यांक एकवटान जियोंक आनी एकचारान आमचीं पावलां मारूंक आमकां तुजो उलो. पूण सोबार फावटी आमी वेगळोचार केला आनी दुस्मानकायेन जियेल्या. आमकां बोगोस. सोमया काकलूत कोर. देव फकत इस्रायलाचो देव आनी तांकांच देव एकठांय करतलो म्हूण जुदेव लोक समजतालो. पूण देव सगळ्यांचो आनी सगळ्यांक एकठांय करतलो आनी आख्या मनीसकुळाक आपल्या गोपांत सांबाळतलो म्हूण इसायास प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान संदेश दिता. दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयलोले चिटीचो बरयणार सर्वेस्वरा देवाचो मोग नियाळूंक मागता. देव आमचो मोग करता देखून तो आमच्यो चुकी काडटलो, आमची नीत करतलो, आमकां ख्यास्त लायतलो आनी अशे तरेन आमचें जिवीत नवसरूंक आनी सांबाळूंक आदार करतलो म्हूण आस्वासन दिता. सोर्गीं राज्याची दायजी जावंक आमी ओशीर दारवट्यांतल्यान चलून वचूंक जाय. आमकांच ल्हान करूंक जाय आनी नवी आज्ञा पाळून जेजूचे गोवाय आमी जावंक जाय म्हूण भाग्यवंत लुकास आपणें बरयलोल्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां सांगता. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, सगळ्यो भासो उलयतल्या राष्ट्रांक हांव एकठांवंक वेता. ती म्हजी मोहिमा पळोवंक येतली. हांव तांकां एक खुणा दितलो आनी तांचे मदें
जिवी उरल्यांत तांतल्या थोड्यांक तार्शीस, पूत, लूद, मोशेक, रोश, तुबाल आनी जोवन ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजी खबर केन्नाच आयकूंक ना आनी म्हजें वैभव पळोवंक ना त्या पयशिल्ल्या जुंव्यांनी धाडटलो. ती म्हजी मोहिमा राष्ट्रांक परगोट करतली. जशें इस्रायलाची पोरजां नितळ आयदनांनी घालून आपलीं दानां सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हाडटा तशें ती म्हणटा सर्वेस्पर. सगळ्या राष्ट्रांतलीं सगळ्या तुमच्या भावां भयणींक घोड्यांचेर, रथांनी, माचिलांनी, गाडवांचेर, कोचरांचेर आनी उंटाचेर बसून जेरुसलेमांत आसलेल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटलीं. तांतल्या कांय जाणांक हांव याज्ञीक आनी लेवीत करतलों म्हणटा सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगोट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वय पोरजांनो यावेक नावाडात. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगोट करात. ओचोल मोगाची ताची थीर खुशी. दयाळ आमचो देव सासणाक विस्वाशी. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगोट करात. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणींनो, तुमकां आपलीं भुरगीं म्हणून देव तुमचे कडेन धीर दिवपाची उतरां उलयलो. तीं तुमी विसरल्यांत. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुज्यो चुकी काडटा तेन्ना तूं ताका चीत दी आनी तो तुका झुपाटे दिता तेन्ना तूं जीव सोडिनाकाय. कित्याक सर्वेस्पर मोग करता ताका खास्त लायता आनी आपलो पूत कसो लेखता ताका नीट करता. तुमी नीट जावचे खातीर सोंसतात. देव तुमकां आपली भुरगीं कशीं वागयता. बापायचो मार खायनासलोलो कोणूय तरी पूत आसत. खास्त पडटा त्या वेळार ती खुशालकायेची न्हय पूण दुखीची वस्त दिसता. पूण त्या उपरांत असले खास्ती वरवीं बुध शिकलोलीं मनशां शांतीची आनी बऱ्या जिविताचीं फळां भोगूंक पावतात. तर तुमचे खाला लांबतले हात वयर उबारात आनी तुमची असोक्त जाल्लीं दोंपरां घोट करात आनी तुमच्या पांयांची चांटां नीट रस्त्यार पडून दी. अशें कुंटाचो दोंको कातरून उडोवंक पडचें ना पूण आदलें बळ ताका मेळटलें. देवाचें उतर हें. उद्गार. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना भोगोर म्हजे वरवीं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दर एका नगरांत आनी गांवांत वचून जेजू शिकोवन दीत जेरुसलेमाची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान
ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडतली ती थोडींच न्हय. ताणें तांकां अशी जाप दिली, ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक नेटान प्रयत्न करात, कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या धोनयान भितर वचून दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावन दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, धोनया, आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयचीं ती हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या म्हऱ्यान आमी जेवल्या आनी पियेल्या, आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवन दिल्याय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयचीं ती हांव नकळो. खोट्या मनशानो, सगळीं तुमी म्हजे सोरशिल्लीं पयस सोरात. अब्राम, इजाक, जाकोब आनी समेस्त प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलोले आनी तुमकां भायर उडयलोलीं पळोवन तुमी रुदोन करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. उदेंती, ओस्तोमती, उत्तोरी आनी दुखिणी थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोगान आपले पोरजेक वाडोवंक आनी स्वर्गीय राज्याचे वाटेर आपलीं पावलां मारूंक तांकां आदाराचें जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेची मोगान सेवा करूंक आनी धर्मामध्ये अंतर करिनासतना सगळ्यांक एकवटान आनी एकचारान सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सगळ्यांनी देवाच्या मोगाचेर पातयेवन क्रिस्ती मोगाच्या नात्यान फुडें वचूंक आनी दर एकल्याक स्वर्गीय राज्याचे वाटेर हाडूंक बापाची कृपा मागुया. जीं भावां भयणी क्रिस्ती धर्माचेर आड जाल्ल्यान तांची मनां उजवाडावंक आनी देवाच्या आज्ञा प्रमाणें तांणी जियोंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. दर एका नोगरांत आनी गांवांत वचून तो शिकोवण दीत जेरुजाल्याची वाट चलतालो. लूक 13:22. नियाळाक आधार.
पयल्या वाचपांत देव सोर्वीक युनिवर्सल इगोर्जेक एकठांयता. सगळीं राष्ट्रां एकठावपाक एक हेतू आसा. तारण फकत इस्रायलाकूच ना, पूण सगळ्यांक. ह्या पासत देव आपले बरे खोबरेचे राखणदार आनी परगोटणार संवसाराच्या शिमापर्यंत धाडटलो. ही राष्ट्रां फकत आयकुचीच ना, पूण उतर पाडून जबाब दितली. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू नोगरांत चल्लो काळजांत सोदूंक. तो हेतू घेवन मिसांव शार्ती पावोवंक चल्लो. तो बेश्टो वेगीं हाका ताका ओळखून धांवूंक ना, पूण तांच्या सांगाता वेळ सारलो. तांच्या जिवितांत भितर सरलो. आपल्या आशण्या उद्देशी तांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडली. आमी क्रिस्तांवां म्हूण सर्गींचे राज ऑटोमॅटीक आमकां मेळटलें अशें आमच्यान बेश्टेंच चिंतूंक जायना. कश्टां आव्हानांतल्यान आमी तें जिखून घेतलोलीं म्हूण खात्रेन मांडून घेवया आनी वावरुया. ग्रीक भाशेन आगोनिझमाय म्हणजे इंग्लीश भाशेन स्ट्रायव. एके भाशेन थीरपणान वावर करूंक. ह्या उतराची समजणी सर्गी राजाचे खुशालकाय भोगूंक आमी एकदमूच थिरायेन वावरूंक गरज. जाता काय आमचे लागीं एक सोर्वीक इगोर्ज कशी वावरूंक, समुदायांत एकचार बांदूंक, इगोर्जेंत आदार दिवंक, घरांत जेजू जावंक, आमचें क्रिस्ती मिसांव समजून घेवन जेजूक भावार्थान आनी भरवशान गोवाय दिवंक पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. मोगाळ बापा, जावं आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत आनी समाजांत तुजें उतर वाचून नियाळून तें सेवेंतल्यान परगोटूंक आमकां उर्बेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Kuru.